पुरयलो जाल्यार पंचायतीन इमिजिएटली तें काम बंद करपाची गरज आसा. चान्स दिता म्हणलें जो कितें म्हणलें कितें जाय कॉन्ट्रॅक्टर जाय तेन्ना तो व्हाळ केन्ना क्लीन करता. जर फाल्यां जर पावस जर पडलो हेका कोण जबाबदार? पंचायत जबाबदार काय तो कॉन्ट्रॅक्टर CSFाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा बिल्डर आसा तो जबाबदार. हेजेर इमिजिएटली एक्शन जावंक जाय. इमिजिएटली तो व्हाळ क्लियर करपाचें नाजाल्यार हें पंचायतीन काम बंद करचें. तें चल्लां तें इनलिगलिटी. आयज जे पंचायतीन जे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा सायड इन्स्पेक्शन हांव कितें म्हणटा हेज्या पयलींची झाडां फेब्रुवारी मार्चान झाडां कापलेलीं सगळीं तेजें परमिशन हेंच्यांनी घेतलां. फर्स्ट थिंग. सेकेंड हो जो प्रोजेक्ट येता आर्म्स एंड एम्युनिशन म्हणून दवरपाचो आनी पंचायत म्हणटा तें बुलेट बी दवरपाचें हें सांगलें कोणूय परमिशन बुलेट हो कॅरी कोणूय करूंक शकता हातीन आनी आपल्या कस्टडीन दवरूंक शकता. हांगा व्हडलें आर्म्स एंड एम्युनिशन दवरपा खातीर हो प्रोजेक्ट आसा. हो हे जे प्रोजेक्ट आमच्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन केल्लो आसा CSFान ते लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसता आनी हितून आर्म्स एंड एम्युनिशन दवरता. आनी हितून पंचायत म्हणटा की जो ज्या प्रोजेक्ट कॉन्ट्रॅक्टरान जो आमचो तो व्हाळ पुरयल्लो आसा आनी व्हाळ पुरोवन आतां म्हणटा पंचायत ते इन्शुरन्स दिता की ते व्हाळ आमी क्लियर करतले. हांव कितें म्हणटा जेन्ना लोकांनी कंप्लेनूच केल्यार हेजेर गव्हर्मेंट एक्शन घेता असले प्रोजेक्टांचेर आनी कंप्लेन दिना जाल्यार कितें करपाचें हांगा येवन. म्हाजें म्हणणें एकूच की ही जेन्ना हांवें फ्लायींग स्क्वॉडाक आपयलें हेजी सगळो चॅकलिस्ट आसा म्हाजे कडेन तें कलेक्ट करपाक जाय तें चॅकलिस्ट. सो हेजेर तेंच्यांनी जितकीं झाडां लायलीं इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय थंय येयल्लें आनी आतां कितें म्हणटा आमी मेन परमिशन घेतलां 7 मे. 7 मेचें परमिशन घेता खंयचीं झाडां कापता. आतां 14 ही झाडां तुमी कापपाचें ते ऑफिशियल झाडां कापूंक सोदता आनी हेज्या पयलीं ते 100 वयर झाडां तुमी कापलीं तेजें परमिशन ह्या पंचायतीक तेंची कॉपी मेळिल्ली आसा ह्या पंचायतीन दाखयचें. म्हळ्यार इनलिगलिटी करून हांगा झाडां कापप नाशाडी करप आनी असले प्रोजेक्ट हाडप हें अत्यंत चुकीचें आसा. Difficulties केले जाल्यार it is my duty to look after, no? I am not happy about that. I am against illegalities. सद्या कांय इलिगेलिटी दिसना तुमकां. आतां मातशें म्हाका वाड मातशें दिसलां पूण तुमकां क्लियर केलें न्हू सरपंचान म्हणचे कितें आहा तें. सो दीस वायज पूण एनीथींग हें आहा जर आनी हांवें लोकां कडेन थोड्यांक विचारलें बाबा हिंग कितें आहा जाल्यार म्हाका कंप्लेन बा दियाय म्हूण. सद्या आमगे कांय हें केलें ना म्हणपा लागलें. आय मेट सम पीपल येयलोले ते सद्या कोणें आमकां कंप्लेन दिली ना आनी हांवें 2-3 जाणांक विचारलें कितें आहा तुमी म्हाका सांगाय. आय एम द फर्स्ट आनी ते जाण हांवें न्हू कितें कोण कितें करपा जाय तें पूण म्हाका कोणें सांगलो ना न्ही. नोबडी ना कंप्लेन. हांवें पर्सनली सांगितलं तुमी कंप्लेन दियाय फांसी डायस एंड ऑल. हांवें स्पेशली तांकां सांगितलं तेंगे सायड येयलो तो सांगाय म्हाका कितें जालें तें मागीर हें कोण नाकाय म्हूण सारकें न्हू. तर कोणें कंप्लेन दिवना. सो मिडिया रिपोर्टाचेर आनी लोकांच्या सेफ्टी लागून हिंगा कितें न्यूज जाला हिंगा कितें तेंचे आर्म्स एंड एम्युनिशन येवपा आहा म्हूण. सो आमी तेका एअरपोर्ट ऑथॉरिटी येयला PDAक आमी लेटर केलोली PDA इन्स्पेक्शना येयले WRDA केलोली फॉरेस्ट आनी WRDA येवं न्हय. सो आमी ते PDA आनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी तेंगे कोण ऑफिसर आहाय तांकां घेवन आमी इन्स्पेक्शन केलां. सो हांवें पयलें तांकां क्लियर केलां आनी म्हाका इन रिटर्न दी म्हणलां. तेणी म्हाका सांगलां की हिंगा एक्सप्लोजीव कांयच येयना म्हण. फकत तेंगेले आर्म्स एंड एम्युनिशन म्हणल्यार रायफल्स डॉग स्क्वॉड आनी कितें तेंचें ओन्ली लोकांचे कितें सेफ्टीक आनी लोकांक कांय भंय मोन्ना पडों जायना जावपाक आमी हें इन्स्पेक्शन केलां. सेकेंड म्हणटा तें स्प्रिंगाचेर हांवें ताका सांगलां स्प्रिंग आतां कितें जालां तें एक्सवेशन कोत्ताय न्हू थोडी तेंची माती पडलो आहा हें पळय तुमकां दिसतलें. ताका सांगलें हांवें तें क्लियर कर आनी तेंगे बॉर्डर पळय आहा न्हू ती सारकी ताका स्प्रिंगे तेंकोन आहा. हांवें ताका सांगलां तें तेश कोन्न चलपाना तूं आनी 1 मिटर सोड तो नॅचरल फ्लो आहा तो तुमच्यानी स्टॉप करूं जायना. आनी तेजे पंचायत सद्दां एगेन्स्ट ओपोज आमी तांकां ते हितून केसले तांकां आमी म्हणचे अशें करून कितें हें करपा न्हय म्हणल्यार ताका तो एग्री जाला आनी ते कडेन हांवें कितें तुमचे इलिगलिटीज आहाय ते म्हाका उपकारपा ना म्हूण सांगलां आनी तुमी हिंग कितें करपा आहाय तें म्हाका इन रिटर्न दी म्हणलें ताका आनी ते एग्री जाले कितें आहा तें. आनी आतां सेकेंड म्हणटा तें फॉरेस्टाचें तेजेरूय पयर पेपराचेर येयलोलें ते कडेन लायसन्स आहा 14 ट्रीज
काटींग तेव्हा हांवें चोयलां आनी तेजी म्हाका कॉपी मागल्या तुमकां जाय जाल्यार आनी कितें इन्फॉर्मेशन बी जाय जाल्यार तुमच्यान PDF कडच्यान मागोन जाता पळय हा तें तुका हांवें ऑलरेडी सांगलां तेंगेली थोडी माती आनी फातर तितून पडलो आहाय ते हांवें ताका बिफोर रेन क्लियर करूं लायला आनी हें क्लियर करना जाल्यार तेजी हांवूय एक्शन घेतलो.